विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब चॅनलाचे संध्याराग कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांक मिगेले मोगाच्यो प्रितीच्यो स्वागत. आमकां आमगेले कोंकणी भाशेक अट्टा परिच्छेदादकून संविधानादकून मान्यता मेळ्ळी न्हू 30 वर्स जाल्ले. हें एक व्हड संभ्रमाचे दीस, संभ्रमाच्यो विशय. आमगेले कोंकणी बोली भारी उणे जनाल आसल्यारीची मस्त जनाले हिंदी उलयतले तांगेले उलयतले संख्ये मस्त जन चड आसल्यारीची आमकां विशेश जावन एक स्थानमान आमगेले देशा संविधानाच्या दिल्ल्याक आमी कृतज्ञ जावन आसा ती. आनी आमकां त्या विशयान मस्त स्वाभिमानपूर्वक हेम्मे म्हणून दिसता आसा, भरम म्हूण दिसता आसा. जाल्यार हें आमकां मेळ्ळेलें एक गौरव, हें मेळ्ळेलें आमकां एक अनुकूल. आमी कितले मट्टा व्हरून घेवचे प्रयत्न करता आसा ती म्हूण आलोचना करतना आमगे सुತ್ತमुत्त जाता आसूचे पुरा दिसता आसा. आजी घरान तूं इंग्लीश मिडियमा वतल चेडू चड आसून की कसं म्हण गोतना आनमाक तांगेलो ಒಟ್ಟು तांगेले इंग्लीश इंप्रूव करचे विशयान वचून घेवन आमगेले आमची गल विशय मस्त म्हाकशी जाला. केलोगर कडेन तूं चेडूवांक आमची गल विलोचे उसरून गेला म्हूण म्हाका दिसता आसा. केलोगर कडेन गेलेले तेन्ना इंग्लीश उलोवचे मात्र तांणी पळयता आसा, आमची गल ते चेडू उलयना ती. आजी घरान घरान तूं बाप्पा पच्ची मामू पगरमाऊ हें पुरा ಒಟ್ಟು जावन एक अंकल म्हणचे एक शब्दा भितरी गुटलान गेलेची. पच्ची अण्णा भयणी आनी माई असल पुरा संबंध वरेन एक आंटी म्हणचे कडेन एक गुटलान घेवन पोरोचून गेला. ताका अण्णा भयणी पच्ची मिगेल मावळणी मिगेले बापा बायल मिगेल मम्मा बायल हें पुरा सांगच्यान तूं एक आसूचे एक संबंध आसूचेक एक आंटी म्हळ्यार शब्दान तूं खंडित मेळना. मिगेल बाप्पा मिगेले अण्णाल भाव मिगेल मांतू अशें सकट सांगचे खंडित जावन घे न्हू ते एक अंकल म्हणचे शब्दाक मेळना. आतां दोग जाणां आज्जा तो मिगेल आज्जा म्हणटाना आमी आजी म्हणटा ती जाल्यार आज्जयेंक मामम्मा आनी अनम्मा बापम्मा म्हणटाची. मम्मम्मा म्हळ्यार कोण? अम्माल अम्मा, मम्माल अम्मा, मम्मम्मा, अन्नाल अम्मा, अनम्मा, बाप्पाल अम्मा, बापम्मा म्हळ्यार अनम्माले जावो कोणी आसल्यार तांकां बापम्मा म्हूण आमी आपयता ती. हें पुरा आमची गल शब्दांत तसूची एक संपत्त हें पुरा हें शब्द भंडार. इथे म्हळ्यार आमची गेल शब्द आमगेल हृदयाचे शब्द, आमची गेल भास आमगेले आवाय भास, आमगेल मनान तुले कसं नसल्यार आमकां सांगचे जावचे खंडीत जावन आमची गेल भाशेनाची. आतां जोर मात ती गरक 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 गुंता पोट्टा भितर हात घालून कालयला वरी पोट्टा वळ्यान येता चमकत आसतना मिगेल पाय गुपसान घेवन पडली. हें पुरो इंग्लिशान सांगून दाखया पळया, खंडीत साथ दिना. हें पुरा सांगतना आमकां तांगेले एक नमने जावची ते अनुभव आमगेल मना एक कल्पना येवंक न्हू आमी तांतू भितर बुड्डून वताची. फुडें आमगेले आम्माले आमी वचून म्हूण सांगचे आशिल्ले आम्मा जोर पोट्टा वळ्यान येता गो म्हूण घेवन. आमी पोट्टा दुखी म्हणा आशिल्ली ती. तेन्ना आम्मा कुडले एक ताकाक हिंग आनी मीठ घालून घेवन पिक्चर दिता आशिल्ली राबता आशिल्ली. ते आमगेले रोगाची कल्पने आमगेले दोनी शब्द भितर आम्मा अर्थ जाता आशिल्ले. आजी खंय ते राबला म्हळ्यार अम्माक तोंड बरें अम्मा म्हूण आपोवचे वरेन राबून गेला. मम्मी म्हूण आपोवचे, मॉम्स म्हणचे नाजाल्यार हाय ब्रो म्हणचे फ्रेंड्सांक पुरा. हें कसं न्हे वयरे म्हूण चंद करून तोंड बरें उलोवचें इत्ते. अम्मा अन्ना म्हूण तोंड बरें आपोवचें इत्ते. अन्ना म्हूण आपयतना कितलो खूश जाता. डॅडी म्हणचे बदला अन्ना मिगेल आनू म्हूण सांगतना कितलो खूश जाता. तशीची आमी खंय दोखून सूर करया म्हळ्यार घरा दोखून सूर करका. आतां अमेरिकान तांणी चेडू आसता ती तांणी आमगेली इंडिया येता ती ते चेडू बिनी त्या घरकड तांगेल्या बिनी उलोवच्याक तांणी आनमान सांगनी म्हूण जाल्यार तांणी हांगा येवन कसो भास उलोवची. पयली एकली मिगेल पैकीची आयिल्ले ना मिगेल चेरडाक पळ गो रामाल पद आनी कळटा म्हण म्हळ्याली. कसं न्हय म्हळ्यार रामाय राम भड्राय म्हळ्याली. असो बा तितलो पुणी सांगता न्हय म्हणल्याकले हांवें. तेंची तशींची तांणी जेत्तना
ते चेरडाले ते दोकून येद्दोळताय कन्नी आमची गेल उलयलें जाल्यार ते चेरडो चंद करून हांगा येवन गांवां येवन आमची गेल उलयना आशिल्ले खंडित उलयत आशिल्ले आमी सान आसतना प्रभाव विभव सांग आनी चैत्र वैशाख सांग अश्विनी भरणी नक्षत्रां नांव सांग सोमारू मंगळारू ते सांग म्हण आमकां सांगता आशिल्लीं ती आतां कोणाले घर कडेन गेले सदन कसं सांगता ती जॅक एंड जिल सांग ABCD सांग नर्सरी रायम्सा खंयपुणी एक मॉरल्स तुमकां खंयपुणी मेळ्ळेंच की आमगेले एका क्लासा पद्यांतू नाई मरी ते आनी बाಳೆಯ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದ ಕಾಡಳು हें ಪುರ आशिल्लांतू कसने पुणी एक आशिल्तांतू तांत हांत खंयचे पद्यांत की जाल्यार आमी संभ्रमार ते इंग्लीश शब्द नवे म्हूण आयकतात खंय ते म्हळ्यार आमगेले लागीं घर कडेन एक सूण आसा ते कडेन हांव तांगे ते वतना ते नवें सूण नवें म्हाका ताका पळोवन भंय केलें म्हण हांव भितर वचें न्ही भितर वतना भायर राबून गेटाला रबतना ते सुणे भोव भोव म्हण भोव मारता म्हाका पळयलें सदना नॅचरल सहज जेवण घेवन ताका कोणाक नवो अपरिचीत व्यक्ती आसतना ताणें भोंगचें नवें तितले भितर ती भितर दवरून म्हगे फ्रेंड भायर येयली आनी म्हणली कांय करना गो ते काल हल्लल मात ताका कोणाला गुर्त ना नवें म्हणून सुण्या पळोवन म्हणटा आसा न्हू तर राब रे आंटी नवें ती खंय आंटी खंय त्या सुण्याक हांव आंटी खंय यो देवा म्हण दिसलें म्हाका हे आंटी म्हणचे शब्द कितले सौरग जाला म्हळ्यार आमी मनशां मात्र न्ही सुण्या वरें ना आंटी नवें म्हण दिसलें म्हाका एक दीस मिगेल नातू बैसून घेवन कौ सेस मोव मोव म्हणलो कसो रे कौ सेस आंबा आंबा नवें म्हणलें हांवें अय्यो मम्मा आंबा आंबा म्हणचे ते आमची गेल्यान इंग्लिशान मोव मोव म्हणचे खंय गायेक इंग्लीश कसं न्ही कन्नड कसं न्ही आमची गेल कसले एकच नवें जाल्यार भाशे दुखून भाशे वतना कशी व्यत्यास जाता म्हण सांगचें एक चेरडू जल्लल तेन्ना ते चेरडाक भास खंयची म्हूण आसवे ते चेडू वे म्हणून रडता ताजी सुत्तमुत्तू ताका खंयची भाशेन खेळयता ती तागेले खंयची भाशेन उलयता ती तुळू घर कडेन जाला जाल्यार तुळ शिकता बेंगाली घर कडेन जाला जाल्यार बेंगाली शिकता आमची गेल्यार घर कडेन जाला जाल्यार आमची गेल शिकता तशीच निरंतर आयकतना निरंतर उलयलें कानार पडत आसतना आमकां ती भास खंडीत जावंक येता आज ही चेडूवांक देवस्थाना संराधने पुरा वचचें म्हळ्यार नाका जाल्यार यो पा ते कसने बरी ते हायजेनीक कसने अनहायजेनीक ते बरा गलीज म्हळ्यार गलीज कसन ते आमी येनाची म्हणटाची आज काल चेडूवां जाल्यार आमी तांकांय चेडूवांक घेवन न्हू देवस्थानाक गेले म्हण जाल्यार देवस्थान आमगेल सुत्तमुत्तू आमची गेल भाशेन उलयतले आयक पडटाची आमगेल भाशेची जन मेळटाची सुत्तमुत्तू आमगेल जन आसता ती भास कान्ना पडता आनी तांकां आपापली ते भास अर्थ जेवचे सुरू जाता आमी मराठी शिकून व्हड जालेली मे जाल्यार आज मराठी पद कितले चंद करून आमची गेल जन सांगता ती इथे आमची गेल भाशेक आनी मराठी भाशेक मस्त साम्य आसा आनी केन्नाय आमी ते आयकता देखून घेवन आमी ती मराठी भास अर्थ करून घेवन आमी देवाल भजन सांगता ती आमची गेल भजनय कांय उणी ना आमची गेल भजनय संगीत आनी एक हांव कार्यक्रमांत पळयलां मस्त कार्यक्रमांत पुरा आमची गेल कार्यक्रमांत कोंकणी कार्यक्रमांत हें MC करतल्यांनी हें भाशण करतल्यांनी पुरा इंग्लिशान उलोवचें आमची गेल कार्यक्रमां तुमी उलयता आसतना कडे पक्ष आमची गेल कार्यक्रमां उलयता आसतना हे कितले कन्नडकी तेंकी उल्लो सोण आमची गेल भास उपयोग केलो म्हण जाल्यार 4 शब्द कन्नड येवं वडना 4 शब्द इंग्लीश येवं कांय वडना जाल्यार मुख्य भाशे जावंक न्हू आमची गेल उपयोग केलो म्हण जाल्यार खंडीत जावंक न्हू आयकतल्यांक एक खुशी पळयतल्यांक एक संतोश आनी त्या भाशेक आमी एक मर्याद दिल्या वरी आमी परस्पर उलयतना आमची गेल्यान उलया इंग्लीश उलय सदना एक व्हड जन म्हूण जनान लेखला इंग्लीश भास खंडीत जावका इत्या म्हळ्यार आमी खूब म्हणडूकशी आमगे घरा भितर बसचें जायना इंग्लीश भास आमकां प्रपंचा वट्ट संवहना खातीर इंग्लीश भास जावका जाल्यार ती आमगेल भास न्ही आमगेल भास आमची गेले आमगेल हृदया भास आमची गेल जावन असो खंडिताची लागींच्या अम्मा आमगेल फ्रेंडाल अम्मा आनेकल्याल अम्मा सकडाल अम्मा आमकां अम्माल समान जाल्यार तो एक समान म्हणचे शब्द आसा आमगेल अम्मा आमकां केन्नाय अम्मा तशी आमगेल भास आमगेली भास
एक वेळा कृष्णदेवरायाला आसताना एकलो व्हडलो महापंडित येईल खंय. पंडितान येवन ताका मस्त भास कळतशील खंय. विंगड 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 भाशेन उलयतशील खंय. एक चूर च्यूत येनाशी उलयतशील खंय. ताण च्यूत येनाशी उलोवच पळोवन घेवन पुरा जन आश्चर्य खंय. तसले हागेल बोली खंयची बा, हागेल भास खंयची, हाण खंयची भास उलोवची म्हणून आलोचन केली खंय. ताकाय शिफारस येईल खंय. तो म्हणल खंय हांव इतलें भास उलयत नवे, मिगेल मातृभाश खंयची म्हूण तुमी सांगली म्हूण जाल्यार हांव तुमकां इनाम दिता म्हणल खंय. रायाक बारी मातून गेले कसं करचें म्हणटाना तेन्नाल रामकृष्णाला हाकेक पर्याय जावका न्हय म्हणटाना तेन्नाल रामकृष्ण म्हणल खंय कांय ना त्या मिगेल सोडा ती म्हणल खंय. रात्री ताका न्हिदेलेल कुडान तूं लायक ताका न्हीद येईल वेळाक तागेल्या आंगारी उदक उडयल खंय. उदक उडयल सदन जाग जालो मनुष्य कोण रे तें मिगेल आंगार उदक उडयता म्हणल खंय. तेन्नाले रामकृष्ण येवन म्हणल खंय राया लागीं तो कोंकणी उलयतलो, तागेले मातृभास कोंकणी म्हणल खंय. तूं कशें कळ्ळें म्हणल खंय. आपतकालार तोंडा दुखून येवची भास खंयची भास पळय तीची मातृभास मनशाली म्हणल खंय. तशीची आमगेले दुखी जालेले तेन्ना आमगेले तोंडा दुखून अय्यो अम्मा अय्यो देवा म्हण येता शिवाय हॅलो मम्मी म्हण येना, ओ माय गॉड म्हण येना. आमगेले तोंडा दुखून अम्मा म्हण येता. आमी खंय पूण एक कश्टार बगील तेन्ना पळयल तेन्ना ये देवा खंय येस रे तूं म्हण आमची गेल भास येता शिवाय ओ माय गॉड वेर आर यू म्हण आमी जेवण सांगनाची. त्या दुखून आमगेले कश्टाक आमगेले सुखाक आमी आनेकल्याक आमगेले कश्ट की सूख की सांगच्या बशील तेन्ना आमगेले भाशेन सांगया. तांतू भितर संवेदन कितलें आसा, तांतू भितर मोग कितलो आसा, तांतें आळ कितलें आसा, ते येद्राचे कितले अनुभव जाता आमगेले दुखी म्हण अर्थ जाल्यार निजावन त्या भाशेक सार्थक. आमगेले भाशेन तो कितले शब्द भंडार आसा, कितले नमुने शब्द भंडार आसा ते उपयोग करून घेवचे आमी केदना. आमी ते उपयोग केलेले तितले ते खंयच्यो वस्तू उपयोग केलेले तितले ते प्रवर्धमाना येता. तशीची भास आमी शिकिल्ले तितले आमी उलयलेले तितले ते पॉलिश जाता वता. आजी जनाक विंगड एक भास उलयतना सुची उमेदी शिकची उमेदी आमगेले भास उलयतना कोणी पूण एक परगांवां दुखून एक लेवो ताका आमची गेल भास कळना म्हूण जेवो आमी कश्ट पळोवन पूण तागेले इंग्लिशान उलोवच्याक प्रयत्न करतात. कसल्याक आमी तागेले आमगेले भाशेन उलया, आमगेले भास उलया, तो आमगेले भास शिकतलो तागेल्यान ती एक भास चड जातली. हांव एक वेळाक चेन्नई गेलेली. चेन्नई म्हाका रेडिओ स्टेशनार वचचें आशिल्लें. रेडिओ स्टेशनार वचचें आसतना हांव रिक्षार बसून घेवन अमके एड्रेसा म्हाका व्हर म्हणलें. तो कसो गे म्हणलो. म्हाका ताणें कसं सांगिल्लें म्हूण कळ्ळी. हांव म्हणलें तुका वपास नेमगी लाव ताका म्हाका ते हे कडेन वचचें आसा आपूण व्हरतुवें म्हूण. वपास तमिळान उलयता तो. हांव म्हणलें तुका इंग्लीश जेवो हिंदी जेवो कळना हांवें म्हणलें. आय एम ए ग्रॅज्युएट म्हणलो. मागीर कसलें तूं तमिळान उलयता म्हणलो. तमीळ मिगेल भास, मिगेल मातृभास तमीळ. हांव तेची उलयचें, तूं चेन्नई येयलें तूं तमीळ उलयचें अर्थ करून घेवका म्हणलो. हें अभिमान भारी हांव ताका एक वंदन करता. जाल्यार हाका अभिमान मात्र न्हय दुरभिमान म्हणटाची. भास आसूची आनेकल्याल वट्ट संपर्काक. आमगेले भाशे वयर आमकां अभिमान आमकां दुरभिमान सकळ आसका, स्वाभिमान सकळ आसका जाल्यार आनेकल्याल वट्ट आमी बिलकूल उलयनाची म्हूण सांगल्यार भारी कश्ट. जाल्यार आमी एक प्रमाणे आत्मसन्मान दवरून घेवन आमी मेळयल तेन्ना पुणी आमची गेल भास उलया, खंडीत जावन उलया. मिगेले कझीन मनोहर नायकान म्हणून आसा तें आमी कसाने घालोवची, जिन्स घालून ती चुडीदार घालोवची, स्पॅगेटीस घालून ती कसाने घालोवची जाल्यार एक परबे वेळा पुणी एक कापड न्हेसून एक लायक करून घेवन चली चेडवा एक दीग गवन आनी हें घालून घेवन एक आसल्यार कितले चंद येस पळोवच्याक. अप्रूप भायर पुणी एक सोण फूल मांडून घेवन पळयल्यार तांकां तसो चंदाय खंय आसुवे. आनी आमी कसने भांगर घाल्यार ओडना. आमची गेल बायल मनशान एक विशेश संदर्भार पुणी धरेमणनी कास्तार गळ्या घाल्यार एक ताजी चंदाई विंगडी म्हूण घेवन. तशीची आमी पिझ्झा खावोवची, बर्गर खावोवची, कसने खावोवची
जाल्यार अपुरूबायर पुणी एक दाळिताय आनी एक पत्रोडो एक कळंब्या गोज्जू ते चेडूआ खावच्या दिल्यार कितलो कुशेर ते चेडू खावच्या पुरो ती त्या पिझ्झा आनी खावन घेवन जेवचे सुवार ताजे बदला एक वेळा काही पुणी अपुरूबायरी आमी कितले भोंवच्या गेल्यारीची एक पंथाक वर्सा एक पंथाक कुलदेवस्थाना वचून भेट दिवन येवया म्हणून सांगचेच पडला न्ही जावन ते सगळ्यान अर्थ करून येवका जाल्यार विशय जावन घेन आसा कितले कसन हें केल्यार एक आपणापण आमगेले म्हणचे एक विशय आसा तो आमी केन्नाय सोडून दिवचे नज कशी हें चेडू आमगेल की कशी हें आनम आमगेल की कशी हें घर आमगेल की कशी हें सुवाशील जन आमगेल की तशी ती भासय आमगेली त्या भाशेक विशेष मान आसा त्या भाशेक विशेष एक मर्याद आसा त्या भाशेक आमी गौरव दिवका शिला भंडारकर म्हणून म्हगेले एकले आत्मीय मनशान सांगिल्लें आसा केलो संबंध कशें म्हळ्यार भाड्या घरशी म्हणून कितले शृंगार केल्यार ते आमगेल जायना म्हणून तशीची खंयचीय भास आसो ते कितले प्रीत केल्यार ती आमगेल न्ही आमगेल भास कोंकणी भास ती आमगेल भास त्या पुरा भाड्याचे कसन जाल्यार आमी वेवहारा खातीर आमगेल अगत्या खातीर आमी उपयोग केलेले तीन सांगिल म्हाका ते बद्दलची हें समची म्हूण दिसलें तशीची एक सानी काणी सांगचे हांव इश्ट पावता कसं म्हळ्यार एक कडेन एक चोरी जालेली के चोरी जालेली तेन्ना पोलीस आयले के पोलिसांच्यान येवन निमगील के निमगिताना कसं पुरा गेला म्हणजे अय्यो देवा सर आमी घरकडे आमगे ते एक वाडीकस म्हणू भांगर कापड पुरा हांड दवरलेलो सर ते पुरा व्हेल्ला ताण चोरान तितलो मात्र न्ही आमगेले एक चेरडाक पळय आर्ता एक सांज चेरडा आमी पाळ्ळ्या न्हिदकारिल्लो नाडोवन तागेले कान्ना आशिल्ले ते पाक्क गळ्या आशिल्ले पवळे कंठी हातां आशिल्ले गोल पुरा काण व्हेल्ला सर चेरडाले तितलो मात्र न्ही ते भितर आशिल्ले केलो स्टिलाची नवी नवी आयदन रुपया आयदन कापड कसन मेळटा की ते पुरा व्हेल्ला तितले वे आमी वासरे कोण दवरलेले रमदप थंय जेवण घेवन गेला म्हणटा पुलिसांच्यान निमगेल खंय इतलो पुरा गेला वे ते चेरडाल भांगर काडटाना चेरडान रणी वे ना सर आमकां कळ्ळी आतां जेवण करून वतना तुमकां कळ्ळी वे वासरेन तूं खंय आशिल्ली तुमी पुरा घरकडेन ना आशिल्ली वे म्हणटाना आनी म्हळें खंय आशिल्ली सर आमी पुरा घरकडे आशिल्ली ती आमी पुरा टीव्हीन ती सिरियल पळयता आशिल्ली ती आमी सिरियल पुरा जन भायर बसून पळयता आशिल्ली निमित्त हें पुरा ताण येवन वाल्लेलें आमकां कळय न्ही सर म्हळें खंय हें सांगचें एक तमाशे खबर जाल्यार हाजे भितर कसन सांगता आसा म्हूण सांगल्यार आमी हेची नमुने आमगेले भास आमगेले म्हणचे सोण घेवन आमगेले खंयची एक हाजे भितर आमी बुड्डून घेवन आमगेले भाशे खातीर आमी कांय करनाशी बसले म्हूण जाल्यार हगुर 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 विंगड भास पुरा येवन घेवन आमगेले भाशेंतून सक्कड सारस्य पुरा काण घेवन आमगेले भाशेक नागडे कोन्न सोडता आमगेले घरा भितर तागेले अधिपती जावन वता इंग्लिशाचे आसो आनेक आसो खंयचे भास आसो आमी आमगेले भाशे सोण घेवन आमी आमगेले जबाबदार सोण घेवन आमी आमगेले इतल्यान बसले म्हूण जाल्यार खंडीत जावन एक दीस चोरान येवन आमगेले सर्वेश वेल्या वरी आमगेले भास म्हणचे नाश जावन वता ते देखून आमगेले भास आनेकल्या हाता वचन अशी पळोवका जाल्यार आमी आमगेले भाशेक जागृती रक्षण करता आमगेले मात्तें खंयकी दवरून घेवन आमी विंगड हव्यासा भितर माती घालून आमी आनेक भास शिकून घेवन आमी व्हड जेवची न्ही आमी आमगेले भास रक्षण करचे खातीर आमगेले घरकडे आमी केन्नाय आमची गेल भास उलया आमची गेल भास उलया आमची गेल खाण खावया आमची गेल संबंदा शब्द उलया आमची गेल्या संबंदाचे मामू माई आपोया घरकडे आमची गेल उलया आमची गेल उलयता आसल्यार आपापी घरकडे आमची गेल वृद्धी जाता कितले की भाशा हाजी परिचयदा भितर आमकां एक स्थानमान जावका म्हूण घेवन प्रयत्न करता आसत जाल्यार तांकां मेळ्ळी आमगेल्या मालगड्यान अखंड प्रयत्न करून घेवन आमकां एक स्थानमान घेवन दिलेलें आसा तें स्थानमान आमी वरसून घेवका जाल्यार आमी ती भास उलोवका आमी वापरका आमी त्या भाशे भितर आमगेलें म्हणचे एक अभिमान दवरून घेवका आमगेलें स्वाभिमान जावका आमगेलें स्वाभिमान पूर्वक आमगेली भास आमगेली मायभास कोंकणी म्हूण सांगून हे कोंकणी आम्हाला दिवो घर घरांत लाव तशी जावो म्हूण सांगून तुमगे सगळ्या लागी अनुमती घेवन घेवन म्हगेले 2 उतरां हांगा राबयता सगळ्यांक
नमस्कार.